कला अकादमी जी गोंयची लज दर आत्रे पयल्यान काडत आसता. आतां ती कला अकादमी काडना रे, त्या कला अकादमींतल्यान ती वता आमची लज गोंयकारांची. कारण हें दुर्दैव आमचें. जी कला अकादमी आमचें भुशण आशिल्ली, ज्या कला अकादमीचो मान आमी मिरयताले, थंय आतां परत परत गोंयचो कलाकारांचो त्या रंगमाचयेचो आत्र्या पयल्यान अपमान जायत आसता. कोणा पडून गेलो ना? हय, म्हाका अजाप दिसलें हय. जेन्ना आमच्या म्हणजे गोंयच्या नाटककारान तुमकां सांगलें की बाबा त्याची सावंड सर्वीस, त्याची प्रकाश योजना हे सगळें सारकें ना, इवन ती स्टेज सुद्दां तुमी बदल हें केलें तें सारकें ना म्हणून. तेन्ना एक्सपर्ट पॅनल जेन्ना काडले तुमी, तज्ञांची समिती काडली, त्या तज्ञांच्या समितीच्या शिफारसीक तुमी रिकमेंडेशन कितें येता तें पळोवपाक रावपाक जाय आशिल्लें. आनी तो पर्यंतच्या कालावधी खातीर तुमी वापरा, तुमच्या नाट्य स्पर्धा आनी कितें आहा तें करा, पूण भायल्या नाटकांक किंवा भायल्या कार्यक्रमांक दिवपाक जायना आशिल्ली जो मेरेन तें रिकमेंडेशन येवन त्याचेर तुमी कितें काम करतले पळय तो मेरेन. आतां ते एक्सपर्ट कमिटीन 3 कन्सल्टंट सांगले, सावंडाचो, प्रकाश योजनेचो आनी स्टेजीचो. ते कन्सल्टंट म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर रिपोर्टूय आपलो दितलो. त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंट तेजेर करेक्शन मेजर्स घेतले. ते सगळें जाल्या उपरांत मागीर तुमी विचार करपाक जाय आशिल्लो. अशें म्हाका दिसलें प्रमोद की तुमी तुमच्या नाट्य स्पर्धेक सुद्दां भाड्याची प्रकाश योजना हाडलेली अशें हांवें आयकलां. तुमच्या नाट्य स्पर्धेक कला अकादमीचे. सो ते भायल्या नाटकांक तुमी जेन्ना तुमी ह्यो गजाली तांकां सांगतात काय कितें सांगपाक जाय तांकां. ना जाल्यार दुसरी गजाल की तुमी तांकां दिवपाकूच जायना. 4-5 म्हयन्या खातीर ते थिएटर तुमी बाकीच्यांक दिवं नाका, तुमच्या आपल्या हातीन दवरा. कारण गोंयचे आतां शरद पंक्षी हो सामको बऱ्यापैकी कलाकार. ताणें ती ताका जो अनुभव येयलो ती आतां सगळ्या महाराष्ट्रा बरें पावलीच आनी देशभरय पावली ती गजाल. सो हें सरकाराक कळपाक जाय आशिल्लें. सो म्हाका दिसता की कला अकादमीचे मॅनेजमेंटान खंय तरी त्रुटी आसात आनी सरकारान तेजेर जर आतां रायट टायमार दखल घेवंक ना न्ही जाल्यार आनीक बदनामी जातली गोंयची. तुम्ही कलाकारांचे बरे आहा, ते एक राजकारणाक तुमी म्हणटा की ते अमूक पार्टीचे अमूक हेचे लोक ते बरे आहा, त्यांचे तुमी आयकना. शरद पंक्षी सारको मनीस जेन्ना सांगता, केंकरे सारको जेन्ना एक्सपर्ट मुंबयच्यान तुमकां सांगता, तो मागीर शितल तळपदे आहात लायट हेचो प्रकाश योजना पळोवपी, रॉजर आसत किंवा तो आपलो आमचो राजन भिसे आसत, हे जे सगळे एक्सपर्ट आहा किमान त्यांचे तरी ऐका आणि ते कला अकादमीन जे बदल कलाकारां खातीर जाय ते करून दियात तुम्ही. आणि तो मेरेन ती मातशें थिएटर तुमी भाड्याक तरी दिवं नाकात आणि अशी लज घालवं नाकात. दोघी कोणा पळून गेलो ना हो प्रश्न म्हगेलो, आनी कांय न्ही. पळय न्हू, देविदास आमोणकर हांणी बरो स्टेटमेंट केलो. पंक्षेन जे एक्सपोज केले, एक्सपोज अशी तेणी मुद्दाम करून ते ऑटोमॅटीक जाले. हय, शेटीन कान तोपपा सारकी गजाल म्हणून की आमी सांगून कळना शेटीनूच तोपल्यार सारकें जावपाचें अशें तो गजाल म्हणून. आनी एक वायट गजाल की शरद पंक्षी सारक्या एक्टराक आमी आमच्याच गोंयच्या प्रेक्षकांक चूक मागपाक लायता, ही वेळ हाडली थंय. आनी जेन्ना आमी तेजे कडेन उलयले नाटक जाले उपरांत तेन्ना तेणी फक्त लायटीचीच गजाल न्हू, तेणी सांगलें लायटीचो प्रॉब्लेम जालो, फाटल्यान ग्रीन रूम एसीचो प्रॉब्लेम आहा, सावंड तर आमी तुमचो वापरत ना म्हणटा आमी कॅरीत करता, सावंडाचो प्रॉब्लेम जाल्यार थंय आपल्याक प्रॉब्लेम जावपाचो. तो बायट दितालो तेन्ना तो घामाघूम जालो, आतांच पळय आपल्याक इतलो घाम येयला तो म्हणपाक लागलो. अशे खुबशे प्रॉब्लेम आहा. आनी बंडरून सरान जशें म्हटलें गट नाट्य स्पर्धा जाली पळय न्हू, तेजे पयलीं राजदीपान एक विशय काडलेलो, ह्यो LED लायटींनी नाटकां जायना, आमच्यो लायटी वेगळ्यो आसता म्हणून. आनी त्यो थंय दिसलें की गट नाट्य स्पर्धेक हेंच्यांनी त्यो LED लायटी कुशीक धरून त्यो आसा त्यो धरून तांकां नाटकाक जाय त्यो लायटी हाडलेल्यो त्यो वापरल्यात. सो गट नाट्य स्पर्धेक कोण ते आरोप करपाक पावलो ना. सो तेंच्यांनी थंय सांबाळून घेतले. सो मागीर त्यो काडून येयल्यो. आनी हेंच्यो ज्यो ओल्ड लायटी आहा पळय न्हू, ते रिनोवेशना टायमार काडले आनी खंय खंय दुसऱ्या थिएटरांनी तेंच्यांनी दिल्या. सो आनी लायटी आतां LED घातल्या, तितून प्रॉब्लेम आसा. पयलींचे स्पॉट्स कया प्रत्येकाक वेगळे वेगळे कनेक्शन आसताले. हांगा सिरियल कश्यो त्यो LED लायट एकेच वायरिंगांतल्यान. सो हे लायटीक प्रॉब्लेम जालो जाल्यार फुडले सगळे फ्लिकर जाता. आनी खूब फावटी अशें जालां पयलीं, पण शो सुरू जावचे पयलीं टेस्टिंगा वेळार जालां ते रेक्टिफाय केलां. सो हे शोच्या टायमार जाले म्हणून हो प्रॉब्लेम जालो. आनी कला अकादमीची न्हू एक कमिटी आसली टेक्निकल, तेंच्यांनी जेन्ना आरोप जावपाक लागले तेंच्यांनी कमिटी काडली, तेंच्यांनी रिकमेंड केलें आमी खंयचो कन्सल्टंट न्यू टॅक्नोलॉजी सजेस्ट करता ते नाटकाचे ओल्ड हितून वचना, ते LED 1000ाचो बल्बा जाग्यार 200ाचो LED चलता, असले बी कॅल्क्युलेशन आसता तेंचे. सो हेंच्यांनी हे कमिटीन म्हटलें की आमच्या आहा त्यो हायब्रीड टायपान या 60 वोल्ट 40 हे घालया. पण ते तेंच्यांनी डिसिजन इम्प्लिमेंट केलें ना, कारण टास्क फोर्स काडलो. सो टास्क फोर्स कितें वेगळ्यो घेवन येवत काय म्हणून तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. पण हे सगळें पळोवन आतां लज वाऱ्यार गेली. दुसरें प्रमोद आमी फक्त दिनानाथ मंगेशकर थिएटराचें पयलें,
पुरू पावसान काय पयल्या वर्सा पावसान 2 वर्सां पयलीं फाटलो ओपन एअर थिएटर पडला अजून थंयचो चिरो आलो ना म्हाज्या हिसपान थंय टेंडरू काडलेलें म्हाका याद जायना कोण टेंडर बी काडला आनी आनी नाका रे कला अकादमीची सो टेंडर कला अकादमी हो फक्त दिनानाथ मंगेशकर थिएटर न्हू ताका ब्लॅक बॉक्स आहा ताका ओपन एअर कॉम्प्लेक्स न्ही तो तेजो फूल कॉम्प्लेक्स ते लॉन भायले सगल्यो गजाली आहा, त्यो सगल्यो सारक्यो आसतल्यो तेन्नाच कला अकादमी ती देशात ह्या अकादमीचें तर नांव लौकीक आसा सरकारान म्हाका दिसता हांव एक जस्ट सांगपाक सोंपच्या पयलीं की कला अकादमीचो जो अध्यक्ष सुद्दां आसता न्ही तो मेन कंट्रोल करपी तो सुद्दां एखादो एक्सपर्ट किंवा IAS ऑफिसर जो घातलो न्ही जाल्यार परवडटा पूण मंत्र्या कडेन तो जागो आसपाक जाय खंयच्याच मंत्र्या कडेन गोविंद गौड आमचो मित्र जरी आसलो जाल्यार सांगता हांव कारण ताका आनीक खातीर खूब आहात कामां अकादमी सतत एक खातें कशें तें एक मंत्रालय कशें तें बरोबर ते पळोवपाक एखादो एक्सपर्ट बी घाललो सरकारान वेळार जो इंटरव्यू पूर्ण वेळ दितलो ताका त्या कामा खातीर एब्सोल्युटली